प्रायवेट बायक्स एंड कार्स फाटल्या दिसांनी आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टूय गेल्ले, थंयसरूच दिल्ले आमी सगळे कंप्लेंट पळय थंय दिल्ले आहा. एस ट्रॅफिक सेलान येयला कालांगूट. लॉकडावनान आमकां पयलेच खूब त्रास जाल्ले आहा. खूब भुरग्यांनी प्रायवेट आनीक गाडयो आतां हाडल्या, कित्याक ट्रॅफिक सेलान एक वर्स जालें म्हाका दिसता पुलीस बी कांय एक्शनूच घेयना जाले. RTO जावं पुलीस म्हणून आतां भुरगे थोड्यो आहल्यो गाडयो प्रायवेट चलताल्यो. आतां एक्शन कोण घेयना, कोणाक काय हें करिना, पुलीस आतां कांय इशू करिना, कांय धरिना. गाडयो आतां वाडोंक लागल्यो, कोण कांय प्रॉब्लम करिना म्हणून. आतां भुरग्यांनी अशें जालें की जीपी खूब येयल्यो आतां प्रायवेट. आनी आतां आमी शोरुमानूय गेले आनी थंयसर चॅक केले आनीक गाडयो 70 गाडयो प्रायवेट बुकींग जाल्ल्यो आहा शोरुमान जीपीत थारी. म्हाका दिसता ते 70 म्हाका दिसता 50 गाडयो त्यो प्रायवेट आसतल्यो परत्यो आनी इतल्यो आनीक गाडयो प्रायवेट येवपाच्यो आहा. त्या खातीर आमी ट्रॅफिक सेलान सांगपाक गेले सायबाक जाता इतले बेगीन एक्शन चालू करपाची. हेजे फुडें आमी कालांगूट पुलीस स्टेशनान वयतले आनी पंचायतीन सगळे कंप्लेंट दितले आमी आतां. नाजाल्यार तेंच्याशीन तरी जायना जाल्यार आमी हेल्प करतले तेंकां, कित्याक आमकां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आमी ते फाटल्या दिसांनी गेले, सायबान सांगलेले स्टाफ कमी आहा म्हणून. आनी तेन्ना आमी सायबाक सांगलेले स्टाफ कमी आहा, तुमचो एक स्टाफ धाडा, आमचे 4 भुरगे रावता तुमकां हेल्प करपाक. तुमी फक्त रेजिस्टर करपाचें आमी धरून दिता म्हणून सांगलेलें. अशें हेंचेसून तरी ते स्टाफ कमी आहा जाल्यार आमी हेल्प करपाक रेडी आहा तेंकां. ट्रॅफिक सेलाक, कालांगूट पुलीस स्टेशन सगळ्यांक हेल्प, पंचायतीक कोणाक आमी हेल्प करपाक रेडी आहा. इतलें सांगपाक आमी आयज ट्रॅफिक सेलान येयल्या. थँक्यू. नाव आनी कितें तुमचें? नाव आनी कितें? रामा पालकर, प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ गोवा रेंट कॅब एसोसिएशन. म्हाका सांग, तुम्ही आतां पळय सांगता रेंट प्रायवेट गाडयो भाड्याक दिता पळय. आतां ट्रॅफिक पुलीस रावता पळय रस्त्यार, हाव दे गोइंग टू आयडेंटिफाय दॅट दीस इज अ व्हेकल वीच इज गिवन ऑन हायर. ऑलरेडीच पळय येता पळय कोण ट्युरिस्ट कोता कोण चलयता पळय तेजें लायसन्स भायलें आसता, आडयतात ते. कोण ट्युरिस्ट येता पळय ते ड्रेस आसता तांचो ड्रेस कोड सेपरेटूच आसता आनी तेच्या ट्युरिस्टांक इजी तेंकां. आनी कोणूय सांगूंक शकता, इवन नॉर्मल सुद्दां मनीस ट्युरिस्टांक आनी लोकलांक पयलो कोणूय सांगतलो. आयडेंटिफाय करपाची गरजूच ना. फाटी तुमचे जो तेन्ना ते लिगलायज नासले पळय तेन्ना तुमचेच मनीस सांगताले ट्युरिस्टांक, बाबा तूं म्हाजो सोयरो म्हणून सांगा, तो म्हजो काजन म्हणून सांगा, म्हजो फ्रेंड म्हणून सांगा. तेन्ना कितें आहलें न्हू, तेन्ना कितें आहलें पळय, इट वॉज अ लॉंग बॅक म्हणून येता. ही आतां होब्रेक जाली 4-5 वर्सां जालीं. तेन्ना आमी हांगासर कोणाक परमीट नासलें, एकूच परमीट आहलें ते सावथाक थंय खबर कोणाक आहलें पळय ते लोकलाक कोणाक परमीट दिवंक नासलें. जेन्ना आमी प्रायवेट आहले तेन्ना पासून आमी टॅक्सी ड्रायव्हर पळय तेंची कमिटी आहली. आयज खंय ना खंय ते लिडर्स ना तेंचे, ते लिडर आनी आमी जे प्रायवेट काडलेले आमी एक बैठक घेतलेली. तेंकां कितें सांगलेलें, तुमच्या एसोसिएशनाक पळय टॅक्सी कार आहा तेंकां थोडे रेंटा कार दियात आनी आमकां रेंटा कार दियात आनी लिगलायज करया. गव्हर्मेंटाकूय रेवेन्यू येतलो आनी सगळो धंदो लिगल. आमकांय म्हणल्यार इलिगल चलोवपाक नाका आसलें, आमचे कडेन चॉयस नासलो. हे आमकां कशेंच आयकनासलें परमीट दी परमीट. लास्टाक मागीर खंय ना खंय आमी इतलीं वर्सां स्ट्रगल केलो आनी कोर्टाक गेले. कोर्टानसून आमी कितें, आमकां कोणें गॉडफादरान दिवंक ना. आमी हें परमीट घेतला, आमी युथांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आमी म्हणून आतां कमिटीन सगळ्या भुरग्यांक दिले. कित्याक हे फर्स्ट परमीट म्हाका दिसता आमकां मेवला नॉर्थ गोवा रेंट कॅब एसोसिएशन. आतां मागीर ती खूब जाणांक मेवला, प्रोपरायटर्सांक, टॅक्सी एसोसिएशनाकूय एक परमीट हें मेवला. पूण म्हाका सांगा, 15 दीस पयलीं अशें जालें की तुमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरान रेंट कॅब समजून कस्टमराक गाडी भाड्याक दिल्ली. सो हाचेर कितें म्हणूंक सोदता? आमचो न्हू तो रेंटा कार आमचो न्हू तो टॅक पळय ते 2 डिफरंट हे. टॅक्सी एसोसिएशन इज डिफरंट आनी नॉर्थ गोवा रेंट कॅब म्हणजे प्रायवेट कार रेंट कार सेपरेट हे. ती पळय फाटीं तो इशू जाल्लो टॅक्सीची रेंट कार, आमचो कांय इशू ना. आमी कितें करता, लिगली गाडयो भाड्याक दिता, कितें आहा ते आमचो. ना पण टॅक्सी रेंट कार समजून भाड्याक दिता. हां, सो हाचेर कितें म्हणूंक सोदता तुमी? टॅक्सी रेंटा कार समजून दिना. टॅक्सी आसा पळय तो नंबर प्लेट चेंज करून रेंटा कार करून दिता. काय दिता थोडे ते सगळ्यांनी एक्शन घेवंक जाय, पुलिसांनी RTOनी. आमी कितें करूं शकता, जर आमी गाडी हाडयल्यो जाल्यार आमकां म्हणटात तुमी इल्लीगल, तुमी कितें हाडटा, तुमी कोण हाडोवपाक. हे सगळे पुलिसांनी व्हेरीफाय करूंक जाय आनी जाता तेजी एक्शन घेवंक जाय आनी गाडी सस्पेंड करपाचें. हो आमचो डिमांड. म्हाका एक सांग, प्रायवेट कार भाड्याक दिवचे न्ही म्हणून कितें कायदो आहा? हय हय. प्रायवेट कार भाड्याक दिवच्यो न्हू म्हणून पयलीं आमकां कितें केलें, तुमी दिवपाच्यो ना, गाडी हाडयल्यान सस्पेंड केलें, 3 म्हयने सस्पेंड केलें. तेन्ना कितें केलें तर तेन्ना करपाचें न्हू, आमी प्रायवेट दिवपाचें. वयल्यान इन्शुरन्स वयल्यान 10,000 हाडला, आतां 30,000 भरचे पडटा. आमच्या टायमार गव्हर्मेंटान लिगल करूंक लायलें. आतां सांगता गव्हर्मेंट की तुमी प्रायवेट दिता तेंकां हाडयना, दोय बंद करता, दोय घालता तर. जेन्ना पळय आमकां प्रायवेट बंद केल्ले पळय तशेंच हे प्रायवेट बंद करचें. आमचो हो डिमांड, आमचें कांय ना न्ही. आमी जेन्ना करताले प्रायवेट हाडले तेन्ना आमी मागलेले तेन्ना आमकां लायसन दिवंक ना. आतां आमचे कडेन लायसन, आमी गव्हर्मेंटाक टॅक्स पे करता, इन्शुरन्स टेबल भरता. आमी जेन्ना 10,000 भरताले पळय आतां 30,000 भरता. जाल्यार परतून आतां प्रायवेट कित्याक चालू केल्या?
गाडी जोरात उड्या सस्पेंड करा आनी 5,000 रुपीज फायन फर्स्ट हेका 2,000 सेकंड हेका ऑफेन्स 5,000 रेव्हेन्यू येयलो गव्हर्मेंटाक उड्यान भितर बंद करून जशें आमचें केलां पळय तशें सगळेंच करा. आणि आमचे आतां पळय हितून कितें आहा नॉर्थ गोवा रेंट कॅब एसोसिएशन एक रेंट कार आहा टॅक्सीचें एक एसोसिएशन आहा आनी खूब प्रायवेट आहा. आमी जाल्यार आमच्या एसोसिएशनाचें सांगता आमी स्ट्रिक्ट जाले थोडे दीस पयलीं एक मिटींग घेतली कमिटीची आनी आमी डिसायड केला जो मेंबर आमचो मेंबरांचें उलयता हांव सगळ्यांचें उलोवंक शकना आमची कमिटीचे आमच्या एसोसिएशनाचें सांगूंक सोदता. आमी एक फर्म डिसिजन घेतला जो आमचो मेंबर प्रायवेट गाडयो भाड्याक दितलो. आनी पळय खूब जाण आयज काल तूं व्हिडिओ रोखडेच काडून धाडटात भुरगे आनी तो कोण व्हिडिओ आमकां हाडटा पळय तेजें आमी नांव डिस्क्लोज करचें ना पूण प्रूफ धरतले आमी. तो कोणाचें पळय परमीट आहा आमच्या एसोसिएशनान ताका आमी सगळी जर तेजी 4 परमिटां 4 परमिटाक हे करतले रेजोल्युशन पास करून घेतलेले हा 4 वर्सां जेन्ना रेंट कार आमचे जाल्ले तेन्ना आमी रेजोल्युशन पास घेतलेले एकदां तुमच्यो आमच्या वांगडा एसोसिएशनार एकदां तुमचे रेंट कार जाल्यो तुवें आनी फुडें हेचे फुडें प्रायवेट आनी दिवपाचें ना हे रेजोल्युशन पास करून घेतलेलें आहा आनी थोड्या भुरग्यां कडच्यान बरोवनूय घेतलेलें आहा. तूं आनी प्रायवेटाचे भानगडी पडपाचो ना. प्रायवेट तूं दिता प्रायवेटूच आमच्या एसोसिएशनांतलो भायर सरपाचो आमचो मेंबर आमी तुका फुडें आमी तुका जे परमीट आहा ते आमी कॅन्सिलेशन आमी आनी कोणाक परमीट दितले ते आमचे बिजनस आमच्या एसोसिएशन आहा तेणी मेंबरान प्रायवेट गाडी भाड्याक दिवपाचें ना. थोड्यांनी दिता पण तेंचे आमी आतां हे फाटल्या दिसांनीच आमी थोड्यांच्यान बरोवन घेतलां ते तुमी आनी दिवशा जाल्यार आमकां रायट आहा तुजें आमी परमीट कॅन्सल करता. पूण म्हाका एक सांग हे पळय आतां प्रायवेट गाडयो पळय दितात हे तुमचेच एसोसिएशनाचे भुरगे न्हू हे कोण भायले कोण येवन ना ना, ना. प्रायवेट म्हणजे खूब आतां पळय सद्याक कितें आहा सद्याक एसोसिएशनां खूब आहा 3 एसोसिएशनां आहा आनी 5 काय 7 प्रॉपरायटर आहा गोंयान उलयता आमकां. सो गोंयान ऑलरेडी इनफ रेंट कार आहा आनी आनीक हाडून हांगासर ट्रॅफिक करपाचें ना. आतां तुमकां आमी कितें कोणाक 1-2च घालून आहले कोणाचे पळय जेन्ना आमी प्रायवेट आसतना कोणाचे 4 आहले कोणाचे 7 आहले कोणाचे 2 आहले तेन्ना आमी सगळ्यांचे घेतलेल्यो म्हणजे इलिगल आनी बिजनस आमी करच्यो न्हू सगळो कितें आहा तो कायदेशीर करया म्हणून. इतले करून जर ते परतून प्रायवेट दिवंक शकता जाल्यार हेचेर कितें म्हणूंक शकता की सद्याक हो आमचो मुन्ना उलयला तो आमी इन्शुरन्स भरता आमी गव्हर्मेंट पळय कमर्शियल टॅक्स आहा तितलेय भरता. आतां कितें आनी प्रायवेट गाडयो कित्याक दिवंक जाय. प्रायवेट दिवपाचो प्रश्नच येना तुमचे कडेन ऑलरेडी परमीट आहा. तुमकां कितें आमी 2 गाडयो तुमचे घातल्यान 2 प्रायवेट दिल्यो तो ना बाबा तुजे 4 आहले यो 4य लिगल कर 7 आहा तुजे 7य घाल हे आमी कोणाक डिमांड धरून नासलो की 1च घाल 2च घाल अपुरबाय करना बाबा यात लिगलायज जावन आसा कितें आहा ताचे 7 त्यो घालूनय आनीक एक घेवंक जाय ती घेवंक दिल्ली आहा. अशें ना की तुजी 7च आहल्यो ना तो आपणाक ताका इंट्रस्ट आहा आपणाक एक आनीक घालूंक जाय नो प्रॉब्लम घातलेले आहा तोय घातलेले आहा तुजे आहल्यो तितल्योच म्हणून कंप्लीट करूंक ना आनीक तुमकां इंट्रस्ट आहा केन्ना स्टार्ट परमीट चालू जालें तेन्ना एक्स्ट्रा घातलेले आहा भुरग्यांच्यो अशें करूंक ना आनीक तुजें आनी घेवचें ना अशें कांय ना. सगल्यांक आमी सारकें सिस्टमॅटीक केल्लें आहा. आतां थोड्या भुरगे मातशे चेंजीस जाता मात आमी सगळें केल्लें आहा सिस्टमॅटीक आहा मात हाचे फुडें आमी उगी रावचे ना आनी आमी साहेबाक सांगलां आमी तुका हेल्प करपाक रावतले आमी ट्रॅफिक सेला कडेन खंय ते तुमी ते चॅकिंगेक आसा थंय आमी रावतले आमी धरून दितले गाडयो. आमचें काम फक्त आमी नोट आउट करपा बाबा ही गाडी भाड्याक चलता प्रायवेट हेजेर मातशें एक्शन घे आमी पळयतले हे कितलें एक्शन घेतात आमी रावतले कित्याक आमच्या बिजनसाक आमकां खूब मार पडलेलो आहा. आमच्यो रेंटाक इतले आमी कमर्शियल टॅक्स भरून आमच्यो गाडयो बेकार आहा आनी प्रायवेट सोया भितून ते दिता भाड्याक आनी आमकां रेट आमचीच रेट गावना कायद्याची. आतां रेट्स खंय आहा तांचे प्रायवेटान आतां I10 बी 800 रुपया 900 रुपया ते दिता प्रायवेट 600-700 रुपयान दिता